वाट करप हाचेर सिरीज कोत्ता हांव. सगल्यांक तें आवडटा. पूण जर आमी तें करिना आमच्या जिवितान खरेंच गोंडोलाक सांपडटलें. जायत्या वस्तूंचो आमी वाड करचो पडटा. आमी भिरांतीचो वाड करूंक जाय. कित्याक तसो वाड करिना तर ती तुजेर राज चलयतली आनी तुजी ताबो घेतली. तुज्यान म्हणून येता बऱ्या मागणें भियेना करूंक, पूण तें पुरो न्हय. जेन्ना आमी मागतात त्यो चड करून आमकां कितें करूंक दिता. तो आमकां धीर दिता परिस्थितीचो फुडो करूंक. सो तुका दिसता तूं भिरांतीन तुजे ताबो दवरता गरज तुवें मागणें करूंक आदार दिवंक, पूण तो तुका दितलो धीर ताचो वाड करपाक. ताका गरज ना धर एक भावना भिरांतीची पुसून उडोवंक. खरेपणी म्हज्यान तुका सांगूं येता की तुज्या जिवितांतले वेगवेगळे वेळार तुका भिरांत दिसतली. हांव बरींच कडक मनीस, पूण केन्नाय म्हाकाय भिरांत दिसता. चड करून आमी एक स्थितीन पावतो जी आमकां नवी आसा, आमकां भिरांत दिसता. जेन्ना आमी एक स्थितीन पडलो जूय आमकां दिसता ती आमच्या माथ्या वयल्यान वेता, आमकां नकलो कितें करूंक, आमकां भिरांत दिसतली. चिंचा तरेचे भिरांती आसात. खरेपणी तूं भिरांतीचें रूप पळयल्यार चिंचा तरेच्यो भिरांती खरेंच कितल्यो अश्यो वस्तू आसात जाची लोकांक भिरांत दिसता. आमी लोकांक भियेतात, आमी तांकां आमच्या जिविता वयर ताबो दवरूंक दितात. आमी फसयतात आनी ताबो दवरतात तसले लोकांक वाड करूंक जाय. तूं देवा मुखार उबें रावन तुज्या जिविताची जोडटी दितलें आनी तुवें खात्री करूंक जाय की तूं देवाक आयकता तुज्या जिविता विशीं आनी जें देवाक जाय तुवें केल्लें तेंच तूं कोत्ताय आनी कोणाक तुका फसोवंक आनी तुजे ताबो दवरूंक दिनासतना. आमेन. आमी धीर घेवन वाड करूंक गरज. आमी धीर घेवन परिस्थितींचो वाड करूंक जाय आमच्या जिवितान. आमी परिस्थितींक भिवंक फावना. आमी संकश्टाक त्रास आनी धुमाल्याक भिवंक फावना, कारण महान आसा तो आमचे भितर आसा. पयली सुवातेर आमी पळोवया 2 पेद्रू 3:14. आर्का तुका बापा आयज तुका उतराक जावं दी तें गिरेस्त आनी मजबूत आनी परिणाम हाडटा तसलें, आनी आमच्या जिविताक एक व्हड अंतर हाडटा तसलें. 2 पेद्रू 3:14. तर प्रितीच्यानो, जेन्ना तूं ह्या वस्तू सवे अपेक्षा दवरतात, तो खबर करता तो काल जेन्ना जेजू परत येतलो आनी सर्ग दोशी जातलो. तुम्ही कितलीं जाणां क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येणाची अपेक्षा दवरतात? कितलीं जाणांक दिसता शक्य आसा की हें तुज्या जिवितांतलें घडोवंक शकता म्हूण? आमेन. आनी न्हय जाल्यार पासून आमी तयार रावंक गरज. हालेलुया. भोव प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुका ह्या वस्तूची अपेक्षा आसा म्हणटच तुमी ताका मेवतल्यात म्हूण उमेदीन रावात. दाग व पातोक नासतना आनी शांतीन आनी खात्रेन तांकां तितले उमेदीन निश्कळपणान आनी गुन्यांव विने जियोंक. जेजू परत येतच तूं ताका कशें दिसलोलें जाय? हुस्क्यान, खोंतीन, निराशी, उचांबोल, कसलोन पडटा तशें, भिरांतीन सगळें सोडशिल्लें धांवता, विस्वास नासलोलें, तुजें निर्मण केदींच पुरें करूंक नासलोलें. तुका तूं कशें दिसोंक जाय? बायबल म्हणटा ताका जाय आमी एक पवित्र जिवीत जियेलेलें पळोवंक नासतना गुन्यांव व खोट. थंय म्हटलां ताका जाय आमी विस्वासान आसलोलें मेळपाक. कित्याक देवान आमकां भिरांतीची उर्बा दिवंक ना. ताका जाय आमी भिरांतीची आनी त्रास दितेल्या भावना सारशिल्लीं मेकळीं जावंक. आतां नकलो पूण हांव जानवाय म्हज्या जिवितान खूब वेळ पयलीं हांवें चिंतलें, जर हांव हें कोत्तली तर हांव क्रिस्तांव आसतली तर जाल्यार हांव पुरायेन कडक क्रिस्तांव जातलीं. हांव म्हजो एक पांय स्वर्गार आनी एक पांय संवसारान दवरची ना आनी सादें आनी फकत अपेक्षा आसोंक स्वर्गाराच्या फाटल्या दारांतल्यान भितर घुसपूंक. तर दर एक पावटी हांगा वाचतोच की देवाक जाय हांव कितें जालेली, हांव तोय जाता जावंक ताका हांव कितें जाय तें. जेन्ना हांव वाचता देवाक कितें आमी केल्लें जाय तेन्ना त्या विशीं आमी मागणें करूंक सुरू करूंक जाय. देवाक हांवें कबलात करूंक पवित्र आत्म्या सांगता वावरूंक. देवाची खोशी आसा त्या मार्गार चलोंक. तो जेन्ना हांगा वाचता देवाक तो परत येतोच ताका हांव विस्वाशी मेळोंक जाय. देखून गरज हांवें विस्वास ना तितलेंय काडून उडोवंक. जेन्ना हांगा वाचता की तो परत येतोच ताका हांव शांत आसलें जाय. वाव, म्हाका कितलीं वर्सां लागलीं शांती मेळोवंक. आतां सोत म्हणटा तो परत येवन म्हाका शांतीन आसलोलें पळयतलो म्हूण. ताका जाय आमी भिरांत सोतयता तसली तालनी आनी नितीक वाड आसरशिली.
मेकली जावंक तो परत येतोच म्हाका जाय ताका सारके स्थितीन पळयल्लें. बायबल म्हाका सांगता आमी शेवटाच्या दिसांनी लोकांची काळजां भिरांतीन गिरासतलीं. म्हाका तुका सांगो दी, सो तूं आयज सोरभोंवती संवसारान कितें घडटा तें पळयलां आनी तूं वाचल्यार रेडिओचेर आनी तूं सगळें गोंडोलान पळयता, तुवें बरी खबर आयकोंक जाय. आमी अदीक मोनदान दवरूंक जाय देवाचेर आनी ताच्या सांगण्याचेर आनी उतर कितें म्हणटा ताचेर. असा न्हू संवसारान परिस्थिती वायट आसा म्हूण, पूण हांव हेंवूय जाणा देवाचो दोलो आमचेर आसा म्हूण. आनी असा न्हू ताणें भास दिल्या सोर आमी आमचे तोले ताचे तोरीत तो आमचे सदांच काळजी घेतलो. तो नाकान्नेच्या खबरांनी पडो नाका. हें जावचें आसा, ओ हें जावचें आसा आनी तें जावचें आसा आनी हाचें आयकलां ताचें आयकलां. फकत तुजे दोले देवाचेर दवर आनी तुवें करूंक जाय तें तूं कर आनी देवाचेर पातये तुजेर काळजी घेवंक. ल्यूक 18 बायबल म्हणटा तुका कोण भावार्थी मेवत तर परत येतूच. वर्स 1 म्हणटा सदांच मागणे करची गरज आनी केदींच बेंकरो जावंक भिवंक सोडून दिनाका. आमी सदांच देवा लागीं मागीत रावंक जाय. एक काणी आसा एक उस्तोरीची जिका ओनीत आसलेल्या न्यायाधीश गेली कित्यान ती मेकली जावपाक आनी न्यायाधीश नाकाच आसलें. तातूंत निसोल जालो पूण ती ताका बेजार करीत रावली आनी शेकी ताणें पाल दिलो फकत तिका शांत दवरच्याक. आनी मागीर थंय म्हणटा सर एक ओनीत करतलो न्यायाधीश शेकी अशें करीत तर आमचे न्यायाधीश जो कितें कोत्तलो तांकां जी सोडून दिवंक तयार नात. म्हाका तुका सांगो दी सोडून दिवंक कांय खेरी देण्याची गरज ना. म्हणजे हांव सुमाराक 3-4 पावटी सोडटा म्हूण धमकायताली आनी म्हाका खात्री आसा देवाक तें बिलकूल आवडोंक ना म्हूण. आनी म्हाका उपगोवन येता क्रिस्तांवाची जी सोडून दितात. सोडून दिवंक कांय व्हड देण्याची गरज ना. सोडून दिवंक तूं साल्वार जावंक पासून नाका. सोडून दिवंक तुका कांयच करूंक नाका. कोणाच्यान सोडून दिवंक जाता पूण ताका हिम्मत जाय मुखार वचोंक आनी सोत मानीत रावंक. उतर देवाचें कितें म्हणटा तें त्या काळार तुज्या जिवितान तुजे ते परिस्थितीन तुका दिसता जशें हें सगळें सोत न्हय म्हूण. बायबल म्हणटा आमी केन्नाय मावरूंक वावतात तसले मेंद्रे दिसतात. तुका केन्नाय अशें दिसलां? पूण ह्या सगळ्या वस्तू मदें आमी जैती वंता परस महान. तूं जाणा जैती वंता परस महान म्हणजे कितें तें? वो हांवें स्वता दिल्लो अर्थ. वो जॉयसाच्या डिक्शनरींतल्यान येता. म्हाका दिसता जैती वंता परस महान जावप म्हणजे तुका प्रश्न येवच्या आदींच गमता की तुका आदींच जैत मेवलें म्हूण. झूज सुरू जावच्या आदी तूं जाणय तुका आदींच जीत मेवली म्हूण. तूं जाणय कित्याक तुवें आदींच पुस्तकाचो शेवट वाचला. तूं जाणय कोण जिखतलो तो. म्हणजे खरेपण न्ही स्वतान हाचेर आमी आमचें जिवीत आतापलें जाल्यार आमी नापास जावची ना. दुसरी आनीक वाटूय ना. आमच्या नापास जावंक जायना. कांय वस्तू तुवें सोदच्यो पडटल्यो. तुवें चिंतलेल्या परस अदीक वेळ लागलो. तुवें चिंतलेल्या परस अदीक कठीण जातलें. पूण शेवटाक खालती आसात ताकाच देवाच्यो बासान्यो मेवतल्यो. आमेन. आनी ते सोंपो पर्यंत सोंपोंक ना आनी आजुनूय सोंपोंक ना. हांव थकल्या पूण लोकांन क्रिस्तांवांक अपमान केलो आनी देवाक अपमान केलो आनी एक कारण ती देवाक अपमान करता कित्याक जायते फावटी क्रिस्तांव तशें वागतात म्हूण. आनी म्हाका दिसता गरज आमी भितर सरोंक भायर सरोंक आनी आमचे वयल्यान वचोंक दिवंक. आनी आमकां क्रिस्तांव म्हणटात जाची म्हणणी क्रिस्तांव जाल्यार आमी ते भाशेन वागोंक गरज. कोण पूण आसा आमेन म्हणटलो. पिरांत एक मरणाचो शेवट पूण भावार्थाक फुडार आसा. पिरांत दार उकोडटा सोयतानाक आमच्या जिवितान वावरूंक. भावार दार उकोडटा देवाक आमच्या जिवितान वावरूंक. म्हाका ते परत म्हणो दी. भिरांत एक मरणाचो शेवट भावार्थ सदांच फुडार आसता. एक ग्रांथ आसा जाची म्हाका चड आवड आसा. जोआंव 11 सांगता घडणी जेन्ना जेजून लाजरसाक मरणांतलो पुनर्जीवन केलो. आमी ते सगळे काणयेन वेचे न्हय पूण जोआंव 11:40 म्हणटा हांवें तुमकां सांगूंक नासलें सो तुवें फकत सोत मानलेलें तो तूं देवाची मोहिमा पळयतलो म्हूण.
सो फकत तुवें सोत मानल्यार तर तुज्यान मागीर जायतेच घडण्यांनी आनी परिस्थितीन तुकाच खबर आसना कितें करचें तें, पूण एकूच वस्त तुज्यान करूं येता ती सोत मानूंक. तुजें सोत मानीत रावूं येता. खरें म्हटल्यार हांव जाणो कितलें सोंपें तें सोत मानिना जावंक. हांव जाणो कितलें सोंपें तें बयोंक देखूनच हांव निशानी म्हज्या ऑफिसान दवरता. नीट हांव बसता त्या कदेलीच्या मुखार आनी दर एक पावटी हांव वाचता तें सोडून वयर पळयता सकाळच्या वेळार जेन्ना हांव देवा सांगाता वेळ सारता हांव पळयता सोत मानता. कित्याक म्हाका उगडास केल्लो जाय की देवा खरेंच एक वस्त जाय आमी केल्ली ती. ताणें म्हटलें सोत मानूंक आनी जर आमी तें करीत त्यो म्हाका दाखयतलो केन्ना गरज ती आनी कितें करूंक आनी हे ताणें करतस तो म्हाका आपणें कितें कर म्हूण सांगलां तें करूंक करपा दितलो. सोत मानपान तूं देवाच्या विसयान भितर सरता आनी देवाच्या विसया परस आनी खंयचीच बरी सुवात ना. ओ म्हजे माय, जेन्ना तूं देवाच्या विसयान आसता तूं जाणो जाल्यार भाशेन देव कितें कोत्तलो म्हण कितें तें नकोय केन्ना तर नकोय. तुका त्या विशयान एक वेगळें जावपाचें ना कित्याक तुका विस्वास आसा की देव विस्वाशी म्हणून जेन्ना सारको वेळ जातलो तुजो वेळ न्हय ताचो वेळ जेन्ना सारको वेळ जातलो तेन्ना देव तुका पावतलो. म्हाका दिसता तुमकां कांय जाणांक बऱ्याक पडटलें असली निशाणी तुमी घालीत तर. जायत्यो ल्हान सुवातो आसा जंय तुका विकत्यो घेवं येता. म्हाका पडोंक ना कार्डबोर्डाचे एका तोरान ते पिनतार आनी वंतीर घाल कितें पूण तुज्या तोंडार मुखार घाल तुका उगडास करूंक भियेना जावंक, दुबावन पडना जावंक आनी अनभावती जाना जावंक वस्तू सोशलो धांवना जावंक, पूण सुरू करूंक देवाचेर सोत मानूंक, फकत सोत मानूंक. आनी तुमी पळयतल्यात मोहिमा देवाची म्हज्यान तुका केन्ना आश्वासन दिवन येजो, कशें आश्वासन दिवन येजो. पुना जाणो न्हयच देवाच्या उतरा वरवीं पूण आतां आर्गां दिता म्हाका फावो तितलो अनुभव देवा थंय आसा आनी हांव अनुभवांतलें हांव जाणो देव विस्वाशी म्हूण. आमेन. आतां म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय कांय खेरीत भिरांती विशीं ज्यो आमी फुडो कोत्ता जिवितान. कांय सामान्य भिरांती. भिरांतीच्या आख्या लिस्टा विशीं उलोवची ना पूण फकत थोड्यो विचून काडल्यात ज्यो म्हाका दिसता जायत्याच लोकांक फुडो करचो पडटा म्हूण. पयली सुवातेर सगळ्या परस पयली वस्त जी म्हाका दिसता लोकांक भिरांत आसा ती ही आपल्याक जाय तें आपल्याक मेळचें ना म्हूण. हाचे वयर नियाल कर. ओ म्हजे माय, हांव एकली आसा आनी म्हाका काजार जावंक जाय आनी हांव जिवीतभर आंकवार उरल्यार मागीर कितें. आमकां तो अशें दिसता सारकें न्हय तें अशें ओह आमकां जाय देवान आमकां ह्यो वस्तू केल्ल्यो आनी आमकां जाय तें मेळचें ना असलें चिंतप आमकां आबूस कोत्ता. आतां हांव म्हजे मिनिस्ट्रींतलो एक उदाहरण दितां. जरी तें तुज्या खेरीत प्रश्नांक लागू जावचें ना तरी तुका सजमनी मेवतली. जेन्ना देवान म्हाका आपयलें हांव कोत्ता तें करूंक ताणें तें करूंक म्हजे भितर असली आवड घातली ती थोड्या वेळाक हांव पिशी कशी जाली. कित्याक जेन्ना तुका कित्याची चड गरज तुज्यान रावोन येजो आनी तरी कांयच जायना. तुमी कितलीं जाणां जाणो त्या वेळार कितें म्हणूंक सोदता. तूं इतली निराशी जावंक पावता तूं नकलो कितें कोचचें तें. आनी त्या वर्सांनी म्हाका खूब आगोड जाल्लें कित्याक देवान म्हज्या असलो ताबो घातलो की म्हज्यान सोडीन येजो. आनी तरी कांय कारणांक लागून जी तेन्ना हांव सजमोंक ना पूण आतां हांव जाणो म्हजे भितर चारित्र्याच्यो चुकी जाचो तो फुडो करी तो म्हाका मुखार वचोंक दिनासलो. तर म्हज्यान सोडूंक जायनासलें वो मुखार वचोंकूय. म्हाका येस मेळोंक जायनासलें आनी तो म्हाका येस मेळोंक दिनासलो. आनी केन्नाय हाचे मोदें तो चेपोन वेताली. एक दीस हांव वाचतालीं जॉन 21 थंय जेजून पेद्रूक म्हणलें पेद्रू तूं म्हजो मोग कोत्ताय वय दोनया तूं जाणा मोग कोत्ता पेद्रू तूं म्हजो मोग कोत्ताय वय दोनया हांव कोत्ता. तिसरे पावटी ताणें ताका विचारलें पेद्रू तूं म्हजो मोग कोत्ताय आनी ताणें मागीर विचारलें उरलेलें आसा तें. आनी खात्री कोत्ता
हांव मागीर सगलो वर्ड्स वाचूंक गेली. हांव खात्री करूंक वेता वर्ड सारको आसा म्हूण. हांवें तो वयर दाखोवच्या आदीं म्हाका दिसता तो वर्स 18, John 21:18. कोत्ताय वय 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 हांव कोत्तां. तूं जाणो हांव तुजो मोग कोत्तां. 15, 16, 17. तर देवान ताका 3 पावटी विचारलें कित्याक तो तोळे जाता ताचेर एक बॉम्ब उडोवंक. वेर्स 18, पेद्रू हांव तुका खात्रेन सांगोन खरेंच हांव तुका सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना म्हणून तूं बालोक क्रिस्तांव आसलो तेन्ना तूंच तुज्या पेंगटांक बांदतालोय, तूं बेल्ट घालतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय, तुका जाय थंय. भुरग्या क्रिस्तांक तांकां जाय तें करूंक मेवता. तूं सोबीत ल्हान सुपुरलें बाय आनी तुज्यान तुका जाय तें मागूं येता आनी देव तुका घालूंक चिमटी मारून तें तुका दितलो. तुका जाय वस्तू तुका मेवतात. तुका गरज देवाचे एकाच उतराची न्ही, फकत एकूच वस्त कर. तुज्यान तुज्या खेळपाच्यो वस्तू सगळ्या घराक शिपडावं येता आनी तोरूय तुका देवा कडच्यान उतर मेवतलें. पूण आतां म्हजेर विस्वास दवर. एक दीस येतलो जेन्ना तूं वाडटलो आनी तेन्ना असल्यो वस्तू चलना. कित्याक देवाक जाय आमी शेकी ताचे उर्बेन वाडलेलीं आनी नोय भायल्या सिनालांनी आनी भावनांनी आनी सिद्ध करूं आनी देवदूताच्या दिसण्यान आनी भविश्यवाणीन आनी तसल्या वस्तूंनी. एका खऱ्या क्रिस्तांक केन्नाय खूब वर्सांक जशें म्हणूं येता एक सुक्या कालान जिवचें पडटा. तरी आसतना तुज्यान असल्या स्थिती पावो येता जंय तूं देवाक इतलो बरो वखताय की तुका सुकें आसा. तें सुकें दिसतना बरें चॉयस देव तुका कितें म्हणटा? हांव नकलो, उठ, कामाक वच, एक आशिर्वाद जा, म्हजो मोग कर. केन्ना जायत्या वेळाक वेता आनी देव म्हाका कांयच म्हणना. बरें तूं कितें कोत्ताय? ताणें म्हाका निमाणी वस म्हणटला ती केल्या. हॅलो, तूं जाणा हांवें हें सगळें पुस्तक वाचल्यात. सुकोवेल, सुकी रितू आनी कालोखी रात ओतम्याची आनी त्या बद्दल सगळें जाणो. पूण हांव ताका सोत तें सांगता आनी गुंडोलांक ना. तूं जाणो कित्याक? कित्याक हांव जाणो की 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 हांव जाणो. आनी जेन्ना तूं कितें तूं जाणोय की तूं जाणोय, म्हाका देवाक पळोवपाची गरज ना तो हांगा आसा म्हूण जाणो जावंक. हांव अशीच जाणो आनी एकूच वाटेन तुका तें मेळोंक शकता तें अनुभवान. आनी तुका जाय वो नाका, देव तुका कांय पवित्र अनुभव दिता. आनी एकूच वाट तें प्राप्त करूंक, त्यो वस्तू करूंक, न्हय कितें सोसना तसल्या वस्तूंनी भाग घेवन. सोसना तसल्या. जेन्ना तूं ल्हान आसलो पेद्रू तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतलें तुका जाय तें कोत्तालोय. पूण तूं म्हातारो जातो दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो तुका नाका, थंय तुका घेवन वेतलो. कोणाक पुनाची सोजमोनी मेवल्या? देव तुका जाय तें दिना जाल्यार कितें? तुमच्या वोट परतीपालाक देव बरें करूं. इश्टा सगळ्याक मरोन आयलें परी दिसता. तें अशें. वय तो दितलो? दिवंक गरजशी ना. कित्याक गोडयेक तुका जाय पळय तें गोडयेक तूं चिंताय तुका जाय म्हूण जावतलें सगळ्याक कीन वायट संवसारान. वय भिरांत एक मरण शेवटाचें आनी तें इतलेंच कोत्ता दुस्मानाक तुज्या जिवितान वावरूंक दिता. पूण बाबा देवाक दार उक्तें दवरता आनी तुका फुडार दिता. आतां म्हाका दिसता ही खरीच बरी खबर. तें मनान दवर. भिरांत एक मरण शेवटाचें पूण भावार्थ देवाक दार उक्तें कोत्ता तुज्या जिवितान वावरूंक. बरें तूं एक बरी नातालांची देंगी सोदताय? तेच परी एक 8वीच वाट जॉयस माय मिनिस्ट्रीजाक तेंको दिवंक? जाल्यार पळोवन घे आमचो हँड ऑफ होप गिफ्ट कॅटलॉग.
जिंजर आतां म्हाका सांगात दिता ह्या व्हड सवयागा बदल उलोवंक. बरें जिंजर, हाचे वयर तुज्या काळजांतान उलय वो गिफ्ट कॅटलॉग जो लोकांक आतां मेवता. ही सगळी येवजण म्हाका आवडटा. नातालाचे शॉपिंग करूंक म्हाका बरें लागता. लोकांक देणग्यो दिवंक म्हाका आवडटा. खरेंच उमेदीन येता चिंतूंक कोणाक कसलो आशिर्वाद दिवचो तो तांकां कितें आवडटलें आनी हांव जाणो कितलें आगोत तें. जेन्ना तूं नकलो कितें घेवचें तें आनी तूं मोदेन शिरकोलां. बरें, एक फावटी कांय वर्सां फाटीं म्हजो सासूबाय म्हणूं लागलो, तूं जाणोय म्हाका कसलीच नातालाची देणगी नाका, खरेंच म्हाका कांय नाका. आनी हांव म्हणलें आनी कितें करुया. पूण तो मुखार म्हणूं लागलो, ओदीक बरी ती देणगी कोणाक गरज ताका मेवल्यार आनी आमकां सग मेवलो ताच्या मानाक कितें करूंक जी केल्यार ताका चड आवडटाली. मिनिस्ट्रीच्या बऱ्या वावराक दिवंक जाची तो काळजी घेता. आनी मागीर तुवें ताका गमयलें ताच्या नांवान तुमी कितें केलें. सारकें म्हाका दिसता हें चड बरें. वय ही एक खेरीत सोंदीत, कित्याक जायत्या लोकांक लागीं आयज इतल्यो वस्तू आसात ती नकलो कितें करचें पळय कितें करचें ते त्यो वस्तू. आनी कांय लोक म्हणटलो तूं जाणोय म्हाका देणगी हाडूं नाका, फकत आनी कोणाक एक आशिर्वाद जा. म्हणटोच त्या मनशा वयर दुडू खर्च करपाची संदी घेवची सोडून तूं जाणोय कित्याक ती काळजी घेतात ते मिनिस्ट्रीक तेंको दिवपाचो. वो एक संस्था जाची ती काळजी घेतात आनी ते भाशेन तांकां एक आशिर्वाद जावंक. आनी तूं जाणोय आनीक एक वस्त जी हांव चिंतताली ती केन्नाय कांय लोक ताचे लागीं दिवंक चड ना पूण दिता तसलें काळीज आसा. हांव जाणो जे परी तूं जाणें आमी खरेंच मिसां वयर लोकांक आव्हान दितात. तूं जाणें लोक म्हणटा तूं जाणें म्हाका आनीकय दिवंक जाय पूण म्हाजे लागीं ना. बरें, एक रस्तो आसा जंय तुज्यान दिवं येता. जर तुज्यान दिवं येता तो रोजेर आसल्या लोकांक म्हणूंक म्हाका खरेंच नाका तुवें म्हाका कितें हाडूंक, पूण म्हज्या नांवान मिसावांक देणगी दिल्यार ओदीक बरें. आनी जेरोल आनी चड खोशी आमचे मिनिस्ट्रींतले ते तुका जाय ते मिनिस्ट्रीक पावता तशें करूंक तुका जाय ते मिनिस्ट्रीक. पूण तुवें म्हटलां ते परी ही एक नवी येवजण. लोक सदांच नवे वाटो सोदतात दान दिवंक आनी हांव जाणो निराशी जावतात सोडून देणगी लोकांक दिवंक. तांचे लागीं आदीन सगळें आसा आनी देखून ताका कितें जाय तें दिनकलो. सो तुज्यान ते परी करूं येता की तांकां अंतर दिसतलो तांणी कोणाच्या जिवितांत अंतर हाडला म्हूण जाल्यार तशें कर. आनी आमच्या कुटुंबान खूब आनंद हाडला आनी भुरग्यांक दिवपा विशीं जायत्यान शिकयलां. दिवपाच्यो जायत्यो वाटो आसात आनी आमकां खरेंच संदी मेवल्या म्हणूंक की तुवें अमक्या स्थितीन दान दिलां म्हूण. जावं जेवणांत वो उदकाच्यो बांयो वो कितें तें जावं. आनी हँड ऑफ होप गिफ्ट कॅटलॉगान तुका पसंती आसा तुका जाय ते वाटेन तुजें दान दिवपाक. आनी ह्यो आसात आमचे सगळे आउटरीच कार्यावळी. हँड ऑफ होप तांतली एक कार्यावळ. आनी तर तुज्यान ते ल्हान कॅटलॉगान पळय वो तुज्यान ऑनलायन पळोवन थारावो घेवं येता. ज्या मनशाक हांव चिंता वो खंयच्या भागान ओदीक पसंती आसात. घोडयेक मनशा गुलाम खंयच्या दोंड्यान वो बुकयलेल्या भुरग्यांक जेवण दिवंक वो वयसीक यादात त्या लोकांक जाणी केदींच दोतोर पळोवंक ना. वय सारकें. आनी तुज्यान कितें विचूं येता जें तूं जाणोय तांकां गरज म्हूण. मागीर तूं दुडू थाराय तें तुका जाय तितलें थाराय आनी मागीर आमी तुका एक कार्ड धाडटले हांव जे तुज्यान तांकां धाडूं येता. तांकां देणगीची खबर पळोवंक आनी ताचेर वेबसायटीर पासून तांणी कितें केलां तें पळोवंक जाता. वो रोजेच्या दिसांनी म्हणून तूं जाणोय तुवें आपल्याक देणगी नाका म्हणटली देखून आमकां जाय आसलें तुका कितें दिवंक देखून तुका देणगी दिली दिवपाची. तूं जाणोय आमी तुज्या नांवान एक अनाथ आश्रमाक दान दिलो तुज्या नांवान. तर जरी तुका देणगी नाका आसली तरी तुवें आनीक कोणाक देणगी दिली आनी केन्नाय त्या मनशाक आमी ते ल्हानशे वस्त दितात. सारकें. हांव जाणो तांकां असली कॅन्डी आवडटा वो कितेंय तें जावं आनी हे परी ते एकठांय घालतली एक ल्हानशें पॅकेज कशें. वय हांव जाणो आयज काल लोक नव्या येवजण्यो सोदता आनी हांव जाणो चड करून लोकांक वेळ मेळना ना चड करून जोडीच्या दिसांनी. म्हणटोच ही एक नवी येवजण आनी कोणाक एक आशिर्वाद जावच्या कोणें चिंतूंक नासलोल्या ते परी कोणें चिंतूंक ना ते परी. वय आनी हातून वोदोन तर आसा तें चड बरें. थँक्यू जिंजर. अपेक्षा दवरता आयची कार्यावळ तुका आवडली म्हूण आनी आमी खोशी तुमी आमच्या सांगाताक आसली म्हूण आनी देवाचो आशिर्वाद आसूं.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.